धारगळ 2 खांब वाठारांत लोकवस्ती लागसार जावपी सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केलो। लोकवस्ती कुशीक नगर नियोजन खाते कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प उबारपाक कशी मान्यताय दिवपाक शकता असो प्रश्न थळाव्यांनी केला। हो प्रकल्प जालो जाल्यार धारगळ वाठारांत चड प्रमाणात प्रदूषण जातले, ते खातीर सरकारान तशेंच आमदारान हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। इंडस्ट्री जो झोन आहा त्या इंडस्ट्री झोनान हांव म्हणटा की बरे बरे तुम्ही कितें प्रोजेक्ट हाडा। हांगासर प्रोजेक्ट जो हाडला तो RMC प्रोजेक्ट हाडलेलो आनी हांगासर म्हाका दिसता TCPन कितलेशे लोकांचे एप्रूव घरा परमिशन दिल्ली आहा की दोन गोष्टी जावं शकना। TCP घराक एप्रूव दिता आनी इंडस्ट्रीकय एप्रूव दिता, हे जावं शकना। RMC प्रोजेक्टाक उलयता हांव तुका अशें म्हणना की इंडस्ट्री झोन आसल्या कारणान इंडस्ट्री जातलेच, पण जे धुल्ल्याचे इंडस्ट्री आहा ते हांगासर हाडल्या आनी तेंच्यांनी हांगासर घातल्या। आनी जें पंचायती आमी विचारपाक गेल्या पंचायत म्हणटा की आमी तांकां युनिवर्सिटी दिवंक ना, ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन युनिवर्सिटी दिल्ली आहा म्हणटा। म्हणजे हांगासर म्हणजे आमी आमदारा कडेन आमी स्थानीक म्हणून आमदारा कडेन आमी गेलेले, आमदारा कडेन आमी मांडल्या। म्हाका दिसता आमदारान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा। एक तर इंडस्ट्री झोन जावं शकता, नाजाल्यार एक तर रेजिडेंट झोन आसूंक शकता। रेजिडेंट झोनाक TCP बिल्डींग बांदपाक परमिशन दिता आनी तेच्या एक जस्ट 50 मिटराक तुमी RMC प्लांट दिता। हेचेर सरकाराक कांय तरी म्हणटा ती एक्शन घेवपाची गरज आहा।